आयज संवसारीक मळार बायलां दादल्यांच्या खांद्याक खांदो लावन वावुरता, मात सगळ्यांकूच अशी संद फावो जायना. फाटल्या कांय वर्सां सावन केंद्रांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाल्यार गोंयांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणान बायलांक वेगवेगळ्या मळार आधार मेळत आसा. बायलांचे एकेरी तशें पंगडांच्या स्वरुपान सशक्तीकरण हेच ध्येय घेवन गोंय सरकाराचें डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट वावर करता. त्याच यत्नांतलो एक भाग म्हळ्यार डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंटाचें गोवा राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियान. गोंयांतल्या ग्रामीण समाजाक स्वयंरोजगार आनी टिकाऊ उदरनिर्वाहाक चालना दिवन गरिबी उणी करपाचो हेतू आशिल्लो हो उपक्रम. डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट म्हटल्यार RDA. सो हाज्या अंडर जो मेन फोर्स जो आसा तो आसा फोर्स बायलांचो, ताका आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणटा. सो हाज्या अंडर आमचे कडेन जवळ जवळ 48,000 वुमन बायलां आसा. गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनान 28,000 एंटरप्रिन्युअर्स जे आसा ते तयार केल्ले आसा. आनी ही सगळे जे कोण हे जेका दिशा दिता तो आमचो चॅरमॅन डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंयचो मुख्यमंत्री. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका खूब गर्व दिसता. कसले तरी एक प्रपोजल किंवा एक फायल हांव तांचे कडेन घेवन गेलो रिगार्डींग सेल्फ हेल्प ग्रूप, तो म्हाका सदांच म्हणटा की कितें तरी बरें करपाक जाय तांच्या खातीर म्हणून. सो अशें आयकून म्हाका नवे नवे इनिशिएटीव घेवपाचें खूब ताकद मेळटा, सपोर्ट मेळटा म्हाका. आनी जेन्ना हे SHG मेंबर्स फुडें येतात एज अ एंटरप्रिन्युअर म्हणून जावपाक, त्या टायमार तांचो सगळ्यान व्हडलो जो प्रश्न आसता तो फायनान्सीस. खुबशे जाणांक दिसता आसतलें की सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हटल्यार फक्त पयशे गोवा करपाचे आनी म्हयन्याच्या म्हयन्याक इंट्रस्ट घेवपाचो. तशें ना. आमचे गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाज्या अंडर आमी एका बायलेचो ऑल रावंड डेव्हलपमेंट म्हटल्यार हॉलिस्टीक डेव्हलपमेंट पळयता. ताच्या भितर ताचे फिजिकल, इमोशनल, सोशल आनी फायनान्शियल निड्स हाजी आमी काळजी घेता. वो फायनान्सीस किंवा जो कितें कॅपिटल जो आसा तो एंटरप्रिन्युअरशीप किंवा बिझनेस किंवा बारीकसो मायक्रो एंटरप्रायज क्रिएट करपा खातीर जेन्ना तांकां हो पयसो लागता, त्या टायमार सुरवातीची मदत म्हणून नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशना अंडर आमी तांकां रिवॉल्विंग फंड जो आसा तो दितात. सो हो रिवॉल्विंग फंड ऑलमोस्ट 30,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रूप आसता. अपार्ट फ्रॉम दॅट 1,10,000 पर्यंत आमी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो दितात. जाल्यार हो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो आसा तातूंतलो पयसो किंवा RF जो रिवॉल्विंग फंड जो येता तातूंतलो पयसो यूज करून तांच्यांनी जो आपलो एंटरप्रायज आसा तो सुरू करूं शकता एज अ सीड कॅपिटल. जो CIF फंड येता पळय गव्हर्मेंटा कडल्यान तो तांकां MCP करून तांकां दिवचो पडटा, ना जाल्यार तो मेळना. तशेंच बँक लिंकेज सुद्दां केले न्हू सेल्फ हेल्प ग्रुपान, तांकांय बीन तो मायक्रो क्रेडीट प्लान हो प्रोसेस करून तांकां बँक लिंकेजीक दिवचे पडटा बँकेन. म्हणजे सांगले तशें CIF फंड जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो गव्हर्मेंटा कडल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुपांक येता तो तेंच्या पर्यंत हाडून प्रोसेस जो कितें आसा तो करून तेंच्या कडेन पावोवपाचो प्रयत्न हांव करता. ज्या टायमार हो एंटरप्रायज वाडटा त्या टायमार तांकां पयशांची जेन्ना खरी गरज पडटा, ज्या टायमार तांचो बिझनस वाडयचो आसता, तांकां नवीन इक्विपमेंट घेवचे आसता किंवा नवीन मशिनरीज घेवचे आसता किंवा तांचो जो रॉ मटेरियल आसा तो घेवपा खातीर तांकां जेन्ना फायनान्सीस गरज पडटा, त्या टायमार जे सगळे बँक्स आसात गोंयांतले सगळे नॅशनलायज बँक जे आसात ते नॅशनलायज बँकेंतल्यान तांकां लोन जो आसा तो तांच्यांनी उपलब्ध करून घेवं शकता. हाका आमी NRLM किंवा GSRLM लँग्वेजीन हाका आमी बँक लिंकेज म्हणटा. सो अशा प्रकारे आतां पर्यंत 1,800 सेल्फ हेल्प ग्रुपाकून चड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे आसा ते बँक लिंक्ड जाल्ले आसा. सेविंग म्हणजे कितें, बँकेन आमी अकावंट कित्याक ओपन करूंक जाय, जावन आमी बँकेनूच कित्याक सेविंग करूंक जाय, जावं बँकेन आमी इन्शुरन्स कित्याक करूंक जाय, हे ज्यो मेन गजाली आसात ते आयज मेरेन लोकां मेरेन पावूंक ना. मेनली जी आमची बायलां आसात ते घराच्या काम करपा खातीरूच उरता आनी ती जर इन्शुरन्स करता सुद्दां, जावं आतां PMJAY आसा, जावं DDS कार्ड आसा, जावं MPS आसा, जावं कसली जी इन्शुरन्स आसा जी गव्हर्मेंट आमकां दिता ती आमी करतात, बट तेजे बेनिफिट्स कितें ते आजून बायलांक खबरूच ना, जावं तेजे बेनिफिट्स कशे घेवंक जाय ते खबर ना. सो ते जे काम आसा ते आमी तेंच्या मेरेन पावयतात. हे सगळे करता आसतना आमी तांकां चार्ट्स, गेम्स हे सगळे घेवन तांकां एक्सप्लेन करता कशें सेविंग करप, कशें कॉस्ट कटींग करून लोन कशें फेडपाचें हाचेर. तशें डिजिटल पेमेंट्स आसात जशें ATM, फोन पे आसता हाचेरूय तांकां अवेरनस दिता
फुडें समज तर तांकां कोणी आतां एसएजी जो एकावंट ओपन करपाक सोदता जाल्यार NRLMाक पयलू जेन्ना जॉयन करता तेन्ना एकावंट ओपन करता तेन्ना डॉक्युमेंट कांय आसना त्या खातीर आमकां प्रॉब्लेम येता एकावंट ओपन करपाक तेन्ना सेवींग एकावंट ओपन करपाक हांव तांकां हेल्प करता मागीर कितें इश्यूज येता समज डिपॉझीट करपाक विड्रॉवला किंवा आनी कितें जे इश्यू आसा तांकां तितून हांव हेल्प करता आनी एज ए बँक सखी म्हणून आजून पर्यंत हांवें 10 एसएजीक सुमार 1 CR प्लस बँक लिंकेज करून दिल्लें आसा आनी तशेंच आमी ते लोन मागीर दिले म्हणटकीर ते फायंड आवट करता की ते लोन दिता ती ते सारके पे करता काय ना ती रिकवरी करता जावं इंट्रस्ट तेजे सारके भरता मंथली ते पळयता आमी वचोन आनी जर तेंचे इन्शुरन्स बीन कितें अशें करपाचें आसा कोणालें जाल्यार PMJJY PMSBY तेंय पळयता जर कोणालें केल्ली ना जाल्यार ते आमी करून दिता हें सगळें आमी तांकां हेल्प करता मागीर आमी हे सगळे विवो जे आसा पळय न्हू तेजे आमी CLF म्हणून करता म्हणजे क्लस्टर सगळी जशी बँक आसता पळय न्हू तशी बायलांची एक बँक कशी जाता ती CLF म्हणजे आनी ते CLF सक्षम ॲप आसा ते सक्षम ॲप आसा पळय ते सुद्दां आमकां खूब हेल्प करता सक्षम ॲपाचेर आमी अशें करपाक जाय की ते आमकां तेजेर रिकॉर्ड मेळटा सगळो ऑनलायन म्हणजे आमी कितें थंयसर तुमकां जाय जाल्यार सक्षम ॲप स्टार्ट केल्या उपरांत आमकां ते सगळे बेजीक बीन ते कितें आसता पळय न्हू ते सगळें आमकां मेळटा थंयसर सगळें MCLF म्हणजे मॉडेल क्लस्टर लेवल फेडरेशन म्हणजेच सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे फेडरेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हे आतांच्या काळान पळयत जाल्यार एक बारीकशें फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन ह्या पद्दतीन सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो वावर चलता म्हणजेच अशें की सेल्फ हेल्प ग्रुपान जे मेंबर्स आसता जवळ जवळ 10 ते 20 बायलां ही बायलां जेन्ना एक कडेन येतात तेंचे विकली मिटिंगे खातीर त्या मिटिंगेक तेंचे वेगवेगळे लायवलीहूड रिलेटेड प्रोजेक्ट्सांचेर डिस्कशन जाता आनी तातूंतल्यान जेंकां फायनान्शियल सपोर्टाची गरज आसता त्या वेळार ते आपली प्रपोजल घालतात आनी थंय सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे जे कितें तेंचे बचत जाता तितूंतल्यान तांकां फायनान्शियल सपोर्ट मेळटा लोनाच्या स्वरुपान ल्हान ल्हान बिझनेस करपाची म्हाका आवडूय आशिल्ली तातूंत NRLMांतल्यान नॅशनल रुरल लायवलीहूड मिशन जें स्टार्ट जालें तातूंतल्यान आमकां बायलांक एक वयर सरपाची बरी संद मेळ्ळी आनी तातूंतल्यान बारीक बारीक जे म्हजी स्कील आशिल्ली ती स्कील आपोआप करपाचो हांवें प्रयत्न केलो त्या हातूंतल्यान हांवें पयलें म्हटलें तें सीड कॅपिटल घेतलें 40,000 आनी ल्हानशे बारीक बारीक आयदनां हाडून तातूंतल्यान कॅटरींग स्टार्ट केलें नंतर आमकां CIF मेळ्ळें ते CIF हांवें 1 लाख घेतलो तातूंतल्यान बिझनेस करपाची हांवें सुरवात केली आनी जूट बॅग्स करपाचें म्हज्या तकलेन आयलें जाची पयलींच्यानूच म्हाका आवड आशिल्ली आनी हांवें जूट बॅगाचे जे मटेरियल लागता ते कलकत्ता साकून मागयलें मशिनरी हाडली मशीन हाडली 2 आनी हांवें तें म्हजें स्टार्ट केलें MSME लोन घेवपाचो हांवें थारायलें आनी थंय हांवें 12 लाख लोन घेतलें आनी हें लोन घेवन हांवें 31K मशिनां मागयलीं आनी एम्ब्रॉयडरी ताजेर करपा खातीर 2 लाखाची तें मशीन मागयलें आनी अशें करून हांवें म्हजो बिझनेस स्टार्ट केलो गव्हर्मेंटान आमकां ही स्कीम दिली RDA मार्फत आनी सगळ्यात सरकारान आमकां खुबशी मदत केल्या कित्याक सांगा आमी फक्त घरांतलेंच काम करी भायर आमी वचत नसली आनी आमकां खबरूच नसलें हें कितें तें आतां आमी हे प्रोसेस करता मसालो करता आनी आमी भायर घालता स्टॉल लायता आमी सगळें काम करता आनी आमची बायलां आतां खूब हुशार जाली फक्त घरान रांदपाच्या हेका रावूंक ना गव्हर्मेंटान आमकां ही स्कीम दिली त्या बद्दल आमी खूब आभारी आहा कित्याक सांगू प्रमोद सावंत खूब लोकांक सांगता की बायलांनी भायर सरा काम करा अशें भरपूर ते सांगत असतात सुरुवातीला आम्ही म्हणजे अशा मीटिंगला जातो ना RDA मार्फत आमच्या मीटिंग असतात तिथं आम्ही हा प्रोसेस म्हणजे आमच्या लक्षात आला आमच्या गावात मसाला गिरण नाही आणि हे आम्ही सुरुवात करू आणि बऱ्याचशा महिला आमच्याकडे काम करू शकतील या उद्देशाने आम्ही हा युनिट सुरू केला असोच एक कॅडरांनी एक अवेरनेस प्रोग्राम दवरलेलो आनी तातूंत वेरियस स्किम्स आशिल्ल्यो गव्हर्मेंटाच्यो सो तातूंतल्यान एक PMEGP स्कीम आशिल्ली ती स्किमींतल्यान हांवें लोन काडलो आनी तितून एक 35% सबसिडी आशिल्ली गव्हर्मेंटाची ते लोनाचे थ्रू हांवें मशिनरी घेतली आनी म्हाजो बिझनेस स्टार्ट केलो आतां म्हाज्या बिझनेसाक 4 वर्सां जाल्यां आनी ऑलमोस्ट ऑल ओवर गोवाक म्हजे डिझायन्स सप्लाय जाता एंड इवन आउट ऑफ कंट्री सुद्दां गेल्या G20 टायमार आमी आमच्या ग्रुपान अवे मारिया ग्रुपान आमी जायते भशेचे बिझनेस करतात फॉर एग्जाम्पल वर्मी कंपोस्ट करतात आमी कॅटरिंगूय घेतात मसाला मेकिंग करतात टेलरींग आमचो चड फूल फ्लेज आसा टेलरींग आनी मसाला मेकिंग आनी कॅटरिंग
ताका लागून आमी आमचे बिझनेस वाडोवपाक लागून आमी आमचे कॅडरांचे हेल्प घेवन बँक लिंकेज करून ताणेंनी आमकां बँकांतल्यान आमी लोन घेतलेलें आसा. हो आमचो 5 ओडोस 15 लाख आमी घेतल्या ही पाटी. पयलीं आमी घेतलेले 3 लाख करून 8 लाख घेतले आनी आतां 15 लाख घेतला. आनी आमी हे आमचे बिझनेस वाडोवपाक लागून आमचें टेलरींग धाकटें आहलें शॉप आतां तें आमी आतां व्हडलें करून वाडयलां आनी 3 शिंवपाचीं मिशिनां घेतल्या. प्लस आमी वर्मी कंपोस्ट आमचें चालू आहा, तातूंत आमी बॅटां बांदून घेतलेलीं आसात. आनी आमी आमच्या ग्रुपांतल्या बायलांक आमी एक आमच्या बाजारांत मंगळाराचो बाजार पडटा तातूंत आमी एक धाकटें स्टॉल घालून दिल्लें आसा ताका. सो ते आपणाचे वेजिटेबल्स कोकोनट रायस हेर आमचे सेल करता. गोधन प्रोसेसिंग युनिट हेच्यासून हांव सांगूंक सोदतां की आमी RDA मार्फत आनी गोंय सरकारा मार्फत आमी ह्यो गोधन युनिट आनी दुधा पासून आमी पेढे बनयता ही प्रोसेसिंग चालू केला. आणि ह्याच्यामध्ये आम्ही 20 बायलां आसा आणि बऱ्यापैकी आमचो बिझनेस चलता. ताका लागून आमी RDAचे आनी गोंय सरकाराचे आभार व्यक्त करता. सो अशें करून आतां पर्यंत जर समजा पळयलें जाल्यार गोंयभरान जे सेल्फ हेल्प ग्रुपान लोन जे घेतिल्ले आसा ताजो आंकडो जो आसा तो 400 कोटीचो आंकडो जो आसा तो क्रॉस केल्लो आसा. हांव मागतां की जी स्कीम आसा गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन आनी तशेंच सेंटराक नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन हे स्किमीचो फायदो सगळ्यांक मेळचो म्हणून हांव सगळ्यांक उलो मारता बायलांक की जी कोणी सेल्फ हेल्प ग्रुपान जॉयन जाली ना तांकां आमी एक ड्रायव्ह आतां कंडक्ट करपाचें आसा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दीस फायनान्शियल इयर. सगळ्यांक मागता की कोणाक बिझनसान इंट्रस्ट आसा, कोणाक सोशल लायफान इंट्रस्ट आसा हे आमचे ग्रुप जॉयन जावचे. बायलांची प्रगती जाली जाल्यार त्या देशाची प्रगती जाली अशें म्हणटात. आनी हेंच ध्येय घेवन फुडें सरता गोंय राज्याचे दोतोर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.